ನಮಸ್ಕಾರೋ ಅನುಪಮಾ ಭಟ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಶೆಡ್ರಸ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಳಲ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೂಲೆ अन्नेक एक नव एपिसोडाक पूरा जनಕ್ಕೆ स्वागत. अंग पळयाची लायक हुनहुनाची रुची रुचीची एक कसं की स्पेशल रांदय केल्या. ही एक स्पेशल रांदय आमकां करून दिवचे खातीर गोवा सुकून म्हगेल भयण आयल्या. ती आईल आशिल्ली कसलें एक स्पेशल करून दाखय म्हणटना तिणी हें एक करून दाखयलें. हें कसलें म्हण पुरो आमी तिगे लागीं निमगुया. आज पशी पुढे आमगेल्या ह्या सिरिजान तूं मस्त रांदप आमकां करून दाखयलें कळवा. ताजी लिंक पुरो हांव तुमकां डिस्क्रिप्शनाक दिता. एका पशी एक लायक आशिल्लें. आतां रजनी तुवें म्हाका आज पशी पुढे सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तुमगेलें कोण की नेबर एक माय कसं की दिवाळी वेळार एक लायक कसं की एक रांदय करता स्पेशल तुका एक पण कोण दाखयता म्हणत. तशें आजी तूं आयिल आसा तशी म्हगेल फ्रिजांत आंबट आसा. आतां म्हाका ताजी कसं रांदप कोण करचें आशिल्लें म्हूण सांग. ते आंबाड्याचे करम्मा म्हणटा जाका ते मिगेले नेबर मिगेल वयर सेकंड फ्लोरा वयर आसा करुणा मडकईकर म्हणून सांगून तीन करचे ते प्रति वर्स दिवाळीक तीन करचे ते आनी ते मात्र गोवाचे प्रति एक घरकड गोवाचे प्रति एक घरकड दिवाळीक एक मस्ट आयटम गोवान जेवण आसाची वय ते करताची. आतां आंबाड्या सीजन कशी फ्रिजांत हाडलेलें आसा. आमी वसरे वचून स्टार्ट करुया मा. ओके वचे पळय इतलो आंबट आसा म्हगे लागीं. हाजी करूं की हो करूया थोडे करून पळय कशें म्हणून. फर्स्ट कसं करचें. फर्स्ट हे आंबाड्याचे साली काडका हे पिलर घेवन अशें करून पळय पातळी न्हय पातळ वय वय तितलें आसचें न्हय साल आंबड न्हय वय म्हळ्यार साली काणचे तरी मागीर ते धाडाका म्हणलें तुवें साली काणचे तर धाडाचे अशें पुटू करचो आंबाडो अशें करून पळय दवो जल्लो होतो वय वय पातळ कोण साली काढायचं वय वय आनी काणू धाडच धाडा येत पळय आंबाड्याचे साल पुरा काणजल्ली. आतां एक कू आंबाड काणू धाडान घेवच्यो. आतां हे आंबाड पुरो धाडान जल्मी गेलो. आतां थोडें मीठ जेवका जाल्यार तितलें मीठ घालना पळय आतां मीठ आनी गोड धाडान दवरला. गोड धाडान पेटी करून दवरला. हे एक लावन सम बरसून एक 10-15 मिनिट सोडचें लायक करून बरसून दवर उदक सोड थोड्या वेळान दामपून सायडा रावन सोडचें. आतां आमी हांगा आमगेल्या ह्या सायडा आमी आंबाड्याक साली काणाची न्हय आमी धुवचे न्ही धाडान घालचे खंयच्या म्हणून ताका सुकी कसं वय ते पुरो त्या भागान पुरो अशी साल काडू आसता. वय वय आंबाड्याची पुराय खंयचेय रांदय असो मस्त विंगड टायप डिश करपाची पुराय तशीची साल काणू धाडानू यूज करची. तू त्या वेळी सांगल्याचे नांव म्हाका आतां विसरून गेलें. कसं म्हणल्याचें नांव. आंबाड्याचे करम 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 KARAM करम आंबाड्याचे करम. पण कांय लिंबी तरी अर्ध चमचे तेल घालला. तेलात हुंजल्ला हुंजत्तर तेका 7-8 मिरयां हाकणा. मागीर एक 1/4 चमचे जिरे मिरयां हाकून थोडे बुकतना 1/4 चमचे जिरे मागीर एक 10-12 मेथी हाकणा पुराय घालून लायक करून भाजून घेवची. मीरे मेथी आनी जिरे हे मिगेले नेबरान करची रेसिपी. आमगेले बिल्डिंग वयरी फर्स्ट फ्लोरार राबता ती प्रति वर्स दिवाळीक करचे आनी आमकां दिवचे आसा. आमी तांगे ते वचून खावचे आसा. मिगेल वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिश. तूं केन्ना सांगचो न्हू दिवाळीक तेला म्हूण सांगून तांगे नांव. तिगेल नांव करुणा मडकईकर म्हूण सांगून वय ओके लायक आतां परमोळेच्या सो एक डिफरंट नमने परमोळ न्हू जिरे मेथी आनी मीर एक कॉम्बिनेशन हांवें वय फर्स्ट टायम पळोवचें. ओके ते भाजून गेले मसालो करचे न्हू. वय वय तो पळय मासुलाक रेडी केला हांगा सोयी एक वळ्या सोय आसा हांगा आनी एक 3 बॅडगी मिरसांग कलर येवच्याक आनी 4 गांवची मिरसांग ही हरवीची भाजून मिरसांग आनी तावळे भाजून दवरलेले जिरे मेथी आनी मिरे
हे पुरा वट्ट करून एकच कशी मसालो वाटूची लहान करून रमण सुक्या मासोळशी वय सुक्या मसालशी हो हांवें वाटून घेवन येता ओके आतां आमी आंबाड पण्ण घालया पण्ण घालच्याक एक थोडे ससामा दोन मेथी मागीर एक 4-5 करबे वापरलो आनी थोडे हिंग घालून लायकून चाळून करबेವು ससामा मेथी आम्ही भाजी तर नाही थोडी मेथी घाला झाड मेथी आहे ना वापस पण नाकाय ना मेथी घालतना जागृत कोरका चड मेथी घालल्या मागीर कोड जाता आता हे बदल्या आता मी हे लावून दवरलेले आंबाड आणि गोड आणि मीठ लावून दवरलेले सगळ्या कारणान भितर घालचे आंबाड मीठ लावून दवरलें थोडे उद्दा घालता हां घेवन चिमटी थोडे घाला पुरते गोड पडतो ना गोड उद्दा पड आणि शुक्ली आमची तरी शिजू काय बय बय ते लायक करून चाळणू दंपून दवरून सोडचे पळया हे आंबाड्याक तो शिजलो आसतलो शिजला मग बय शिजला आता का हांव वाट्टून हळद मसालो घालता तर ते मसलाक म्हाका तवळ सांगतना विसरलें हळदी पिठी घालल्या हांव आतां वाटीत हळदी पिठी घाले जाल्यार वय 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 लायक पंखा भितर लायक शिजून ते लायक तांडून घेतला न्हू वय 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 ते मसालो घालचे पुसून घालता थोडे उद्दा घालून मिक्सर आयदन धुवन हाका घाला आनी आतां लायक कोण चाळण घेवन आतां हे स्टेजार जावका जाल्यार थोडेची मीठ घालयात बॅलन्स करून मीठ जाय जाल्यार पळोवन मीठ जाय जाल्यार गोड गोड कसं जावका ते म्हणजे गोडच ರಂದೈ वय वय पिशी नाही गोड ರಂದೈ गोड तीक आमशे मिठशे पुरा जावन आमगेले षड्रस ರಂದೈ नव वय वय ओके ताका लायक खतखतेवो चिरचिरेवो दांपून दवरून सोडता मसालो खतखत्यान रेडी जाले की म्हण पळयता आतां खतखतायला नव वय लायक खतखतेव न्हू सुके जाला वय वय सुके जालें अशी जावका कन्सिस्टन्सी आनी उतान आनी थोड्याची सुके जाला सुकी जाता पण आमगेले सुक्याची त्या कन्सिस्टन्सी येवका वय सुक्याची वय वय अशें आयपूर मोळे ತಂಗ ಜೀರೆ ಹಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ತೇಕ ಮೀರೆ जावन एक आयपूर मोळे ಕೆಸರು ಜಲ ವಸರೆ ಮೆತ್ತರಿ आता एक फायनल स्टेप कोथंबरी पालो ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಲ್ಗಲ್ಲ ಜಲ वय वय जालें शिंदून हांगा रेडी करून दवरलेलो कोथंबरी पालो घालो बंद करचे वय वय बंद करचें कांकून दवरचें वय आतां म्हाका टेम्प्ट जातस जेवणा बशा म्हणजे बसयत की एक 5 मिनिट वच्चो ते फ्लेवर्स पुरो एब्जॉर्ब करका मागीर जेवणा बसता ओके घे उनची आंबाड्या करम रेडी जाला तवळ लागून टेस्ट पळोवका म्हण तशील ना जेवणा तेराकची पेशन्स ना म्हण सांगून जेवणा तेराकची नाका अशीची टेस्ट करून पळ हाका चमचेनी जावका म्हण ना ते आंबाड अशें करून ते मसला कोट जालेलो दिसता न्हू तुका अशें आंबाड दवरून तोंडांत घालून चिवून पळ आनी कशें आसा म्हण सांगून सांग म्हाका कितलो वेळ देखून टेम्प्ट जाताच गो हांव आतां बसून खाव न्हू तुमकां सांगता व्ह्युअर्सांक कशें जाला हे आनी आंबाड मेळ्ळे टायमार एवरी टायम कोर येतोय म्हण सांगून आतां टेस्ट करून सांगता स्पुनान खाव नका कात्तो चिवन सांग म्हण पळयता हांव कात्तो चिवन तस सुपर ಐತೆ ಭಾರಿ लायक जाला इतले टेस्टी जाला म्हळ्यार तुमी कोरून पळोवनूच जाव काजी टेस्ट कळका जाल्यार तितले लायक जाला हें एक डिफरंट नमूने मसालो मात्र नाही ते मिरयाचे एक खारू ते गोडसाणी मिरसाणी पुरा परफेक्ट जाला भारी लायक जाला गरजनी पळय व्ह्युअर्स तुम्ही पुरा जन हे ट्राय करून पळया भारी लायक जाला हे इतले लायक एक आंबाड्या करम आमकां गोवा सुकून येवन हांगा येवन आमकां स्पेशल एक टेस्ट इंट्रोड्यूस केलेले
मिगेल बहिणी का मिगेल तर्फे नाही तुमगेल पूरा जनाल तर्फे नाही धन्यवाद. धन्यवाद.